मिरामार लग्न सुवाळ्यात 30 लाखांच्या वस्तींच्या चोरेच्या प्रकरणात मुखेल आरोपी सावंत सिसोदियाक 5 दीस पुलीस कस्टडी पडल्या। पुलिसांनी कस्टडीत तांचे पद्धतीन चौकशी सुरू केल्या उपरांत ताणे 1-2 गजाली सांगल्यो। लग्न सुवाळ्यांनी हात मारपाक तो सामको खापो, चौकशेक तितलो दाद दिना, असोच सहज कोणाच्या लग्नाक भितर सरता आनी भुरग्यांकडच्यान हात मारून घेता। पुलिसांक हे चौकशेंत आतां मेरेन कळ्ळां तें अशें: भांगरांचे वस्तींची बॅग चोरल्या, सूत्रधार सिसोदियाची कबुली। लग्नाक सोयरो जावन सिसोदियान मारली एंट्री, लग्नाच्या येजमानांच्या हालचालींचेर बारीकसाणीन नजर। येजमान एके बॅगेक सामको पातयेना म्हूण कळ्ळें, ते बॅगेत भांगराच्यो वस्ती आसूंये म्हूण अदमास। येजमानाची नजर चुकोवन भुरग्याक ती बॅग उखलूंक लायली। सिसोदियान सांगिल्ल्या प्रमाण भुरगो बॅग उखलून फुज्यो। भुरगो ताचो कोणूच न्ही, चोरयेच्या ओबरापुरतो हाडिल्लो। आतां पुलीस त्या भुरग्याक सोदतात। भांगरूय पुलिसांच्या हाताक लागिल्लें ना। सध्या तो भुरगोय ना आनी भांगरूय ना। मेळटा ते म्हायती प्रमाण सिसोदिया खापो चोर। पुलिसां मुखार अजून तरी तो व्हडलेशो कांयच उखिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।